मोहम्मद आस्कड श्री सद्गुरू पांडुरंगाश्रम मठ ह्या बाबांचं मन हांगा राम पंचायतन देवस्थान श्री सद्गुरू पांडुरंगाश्रम मठ तसंच भारत मातेचं मंदिर आसा आणि भारत मातेचं मंदिर इतकें शांत वातावरण आसा की तेतून म्हणजे कसलीच अडचण कशी ना काय ना शांततेन आसा. जवळ जवळ 32 ते 35 वर्सां हे मंदिराक जाली सद्या बांदून. मंदिर बांदच्या पयलीं थोडासा काम करून तेंच्यांनी पयलीं भारत मातेची मुर्ती स्थापन केली आणि नंतर मागीर सगळ्यांचे सहकार्य घेवन भक्तगणांचा किंवा बाकी ग्रामस्थांचं सहकार्य घेवन त्यांनी मंदिर उबारला गेला आणि सगळ्या मंदिराचं काम स्वताच्या मेहनतीन जालां. म्हणजे ताका एक पयशांची म्हणजे कोणाचे कन्स्ट्रक्शन आसा काम करपाक बी तसं कोणाक दिवंक ना. सगळ्यांनी मेहनतीन सेवा कशी करून काडला सगळ्यांनी प्रत्येकाने. असं मंदिराचं काम तेंच्यांनी सोंपयलां. तरी पूण अजून ना म्हटल्यार सभोवताली जे कोण शिष्य वर्ग भक्त वर्ग ज्यांच्यांनी काम केलां तेंचे थोडेशे मुर्ती बसोवपाचे उरल्यात आणि एके सायडीन त्या मंदिरान भितरसून देवतांचे मुर्ती उरल्यात. इतकें काम उरलां. बाकी सगळं आतां कंप्लीट करून तेंच्यांनी आसतना करून काडला. ह्या मंदिरान कसले कसले उत्सव सुरू जाता? रामनवमीचो मोठो उत्सव जाता. तेचे उपरांत मागीर ह्या भारत मातेच्या मंदिरान त्रिपुरी पौर्णिमा कार्यक्रम जाता. ती पुजा बांदतात आणि सबंद रात्रभर नामस्मरण आसता, महानैवेद्य आसता आणि प्रत्येक म्हयन्याच्या पयल्या शेनवारा पालखी येता आणि ती ह्या मठान येवन 1-2 तास भजन करता. 24 तास नामस्मरण आसता चालू. आणि अशें तुमकां दिसता की भारत मातेचें मंदिर हें आमच्या खंय गोंयान किंवा अशें आसा अशें कळन येता तुमकां? गोंयान तर आयकोंक ना, गोंयान आसलेलें. पूण ते कन्याकुमारीक मीत आसा ती सादारण आयकना. पूण गोंयान ना. गोंयान हे पयलेंच पयलेंच मंदिर. आणि रामनवमी उत्सव सोडून आनी कसलो उत्सव जाता हांगा? हय, दसऱ्याक घटस्थापने पासून 9 दीस सिद्धारूढ ग्रंथ विजय वाचन चालू आसता आणि सार्वजनीक कांय गणपती पुजतात हांगा? हय, आणि दसऱ्या दिसा पयलीं ह्या वडाचेर सकाळ फुडें झेंडा चडयतात पयलीं प्रत्येक वर्सा आणि तेचेर भस्मस्नान करून समाप्ती करतात. 9 दीस गणेश चतुर्थीचो कार्यक्रम जाता. यशवंत महाराजांचे शिष्य कर्नल स्वामी महाराज त्यांच्या ह्यांनी सगळं आज मठाची उद्धार झाला. त्यांच्या यशवंत महाराजाच्या कृपेने त्याची ह्या झाल्या सगळं उद्धार. त्यांच्याने थंयसर वाज्यासून येऊन थंयसर मठाक मंदिराक खुटी मिठी मारल्या त्यांच्याने आणि सगळे मठ उभं करून दिला त्यांच्याने. आणि त्यांची फाटसून कल्याण स्वामी महाराजांनी त्यांच्यानी थापणां केल्या ती मुर्ती आणि थंयसर मठाची दुरुस्ती मी सगळी कल्याण स्वामीन बांदकामेन भक्त मंडळाक घेवन सगळं त्यांच्यानी केला. मठ बांदूंक दिना, देमान विमान चालू असताना मठ हो खंय एका रातीन आणि एका वातीन बांदला असं काय खरी खबर? हय हय, ती मजार एके रातीन आणि एके राती मजार तयार करून ठेवला. बांदूंक दिना म्हणून रामनवमीचे ते राती कडेन सगळे भक्त मंडळी आसली म्हणून त्यांच्यानी सगळेचे हेचे मेरेन 4 खांब्याचे मेरेन तितक्या गेला कुडला मागीर बांदला. थंय भारत मातेचो पयलीं शेणवार नामसप्त कार्यक्रम थेयला. सकाळी 8:30 जावन 9 नामस्मरण चालू. तंब्र घेवन देवली ठेवन एक मनीस पाठार बसपाचो आणि तो उठान दुसरो बसपाचो आणि राती कडेन सबंद रात्री रामस्मरण चालू. जेवण खावण सगळं आसा अन्नदान. दुसरे दिसा परत 9 आरती सबंद रातभर चालू. तो उठलो दुसरो बसलो. तरी कितले भक्त आसा ह्याचे मठाचे? आणि ह्या मठासून पालखी त्या मंदिरान वयता भारत माते कडेन. थंयसर भजन आसता आणि हय नामस्मरण चालू आसता. थंयसून भजन करून मागीर ते हय येतात. मागीर जेवण खावण पालखी वांगडा मातशी दिंडी भक्त वाडलेले आहात? भक्तांची संख्या वाडल्या? पयलीं 100 हय हय. पयलीं 100 आसले, आता कितले जाले अंदाज? हय, आता मागीर जाले 5,000 500 जाले लोक. 500 हय. मठान घेवया.